खांडेपार बंदराक विरोध करची थळाव्यांनी पणजी आझाद मैदानाचेर आयज एल्गार पेटयलो। खांडेपार लायलो 144 कलम रद्द करात आनी बंदराचो प्रकल्प भायर मारात अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरली। ह्या आंदोलनाक राजकीय पक्ष आनी एसटी संघटनेचोय पाठिंबो मेळ्ळो। खांडेपार बंदाऱ्यार आंदोलन खर जाल्ल्यान जमाव जावचो न्ही म्हण प्रशासनान वाठारात 144 कलम लायले। आता चवथ लागीं पावल्या आनी 144 कलम चालू उरल्यार चवथ मनोवपाची कशी असो प्रश्न थळाव्यांनी करत सरकारान हे कलम आयच्या आयज काडून उडोवचे अशी मागणी केली। खांडेपार वाठारांतले एसटी लोक न्हंयच्या उपजिविकेचेर निबून आसात, देखून थंय बंदारो घालून सरकारान तांच्या पोटार मारचे न्ही अशें थळाव्यांनी मागला। ह्यान पयलीं थळाव्यांनी एसटी आयुक्ताच्या कार्यालयाक घेराव घालून हे कलम रद्द करपाची मागणी लावून धरिल्ली। आमी हे बंदारो नाका म्हणून आमच्या गांवांत कितल्योश्यो मिटिंगी घेतल्यो, सगळे डिपार्टमेंटाक आमी सगळ्यांक लेटर केल्ले आसा की आमचो हो बंदारो नाका म्हणून। आमचे जेन्ना 2021 थंय बुट्टी येयल्ली तेन्ना सगळीं घरां कितलींशीं घरां मोडून पडलेलीं, पूण गव्हर्मेंटान कोणाक थंय घरां सारकी बांदून दिल्लें ना। दिला थोडे कितें दितात पूण तितले जर लोकांनी घर बांदतले जाल्यार कितलेशे लाख जाय ते तुमकां खबर आसा, पूण ते गव्हर्मेंटान तेन्ना केलें ना। आनी आतां जर हो बंदारो जालो जाल्यार लोकांचे सगळे पोटार तो आड येतलो, लोकांक खंय वचून पोट भरपाची अशी परिस्थिती जातली। तेन्ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगीन आनी हे 144 कॉलम कित्याक लायला ते म्हणून की काम करपाक लोकांचो भंय कित्याक तांकां तेंचे गोंयान लोक थंय येतले म्हण तेंच्यांनी 144 कॉलम लायला ते आतांच्या आयच्या आयज काडपाक जाय म्हण तेंचे। हांव सीएमा कडेन रिक्वेस्ट मागता की तेंच्यान आमचे बारीक लोकांचेर मातशी नजर दवरची आनी हे सगळें बंद करचें आनी हो प्रोजेक्ट आमकां नाका म्हणून आमी सगळे जाण हांगा जमलेले आसा। तेन्ना हो प्रोजेक्ट आत्ताच्या आतां तेणी थंय रद्द करचें म्हणून जाल्यार हो बंदारो कोणा खातीर त्याच लोकांक म्हणटा, पूण ऑलरेडी तर जर गांजेचो बंदारो जर बांदला ह्या लोकां खातीर आनी पायपलायन पासून ओडलेली आसा जाल्यार हो कोणा खातीर? हांगा जो भूतकाण पोटार आसा थंय स्टील प्लांट येवपाचो आसा, आमकां एक डावट आनी आमकां एक क्लियर जाल्लें आसा। आनी दुसरें म्हणजे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे आहा थंय जे बिल्डर लॉबी सपोर्ट करता हे आतां, आनी तेंच्या खातीर हो बंदारो। थळार गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय पावलो आनी तांकां तेंको दिलो। हिंदुत्व राखपाच्यो गजाली करपी सरकार खांडेपारच्या लोकांक चवथ मनोवपाक दिना हे व्हडले दुर्दैव असो आरोप करीत विजयान सरकाराक उजरावून काडला। जो कर्फ्यू लायिल्लो तो काडून तांकां बरी चवथ मनोवपाक दियात हो तांचो डिमांड आहा। म्हाका दिसता खंयच्याय हिंदूक चवथ मनोवंक दिवप ना, म्हणटा तें हाजे परस व्हडली सालाजारशाही आमी केन्नाच आमच्या जिवितान पळोवंक ना। जो सनातन धर्माच्या नांवान हो सरकार डबल इंजीन सरकार चलता, ह्या डबल इंजीन सरकाराक बारीक समाजाक चवथ मनोवपाक दिवपाक कित्याक नाका हें ह्या सरकारान उत्तर दिवंक जाय। आनी जर उत्तर दिना थोडी मातशी जर लज उरल्या जाल्यार तो ते सेक्शन 144 इमिजिएटली ड्रॉप करून तांचे कडेन तांणी उलोवणें स्टार्ट करूंक जाय की हो 80 कोटी 88 करोड्स म्हणून जो प्रकल्प हाडटात हो प्रकल्प लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा तो मॉडेल वापरता आसतना सरकाराक ही खास अशी कित्याक आसा तांचो गांव पेड्यार दिवपाक हें आनी म्हाका दिसता सरकारान सांगपाची गरज आसा। आनी जर सरकार सांगना जाल्यार गोंयांत सरकार लोकशायेन मानना हें सिद्ध जाता। आनी हाजें हांव खंडन करता आनी लोकां बरोबर आमचो पूर्ण पाठिंबो सगळे तांचे एज्युकेशनाक आमचो आसतलो हें हांव तांकां सांगपाक आयिल्लो। कित्याक 144 सेक्शन लायता केन्ना थ्रेट आसा तेन्ना हे लोक म्हाका हे जितले लोक आयिल्ले आसा पळय ते आपल्या भुरग्यांक हांडणेर घेवन येयला आनी थंय बीन प्रोटेस्ट जे करता पळय भुरग्यांक हांडणेर घेवन घेता। सो भुरगे आहा पळय थ्रेट आसा। सो नॅक्सल एरिया न्हू मरे ती खांडेपार जी एरिया आसा नॅक्सलाइट एरिया न्हू मरे 144 सेक्शन लावपाक। सो सरकारान एक्चुली पळोवपाक गेल्यार हाजेर लोकांचेर एट्रोसिटी केल्ली आसा। कमिशनराक एक्चुली पळोवपाक गेल्यार रायट आसा सुमोटो काडपाक जे आमी ताका सांगिल्ले आसात की विदीन 24 hours तुवें इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय। आनी जरी तर कमिशनूय फेल जालो जाल्यार लोकांक जाय
करपाचें आपलो हक्काक लागून झगडपाचें तें करपाक खंयच्याय लेवलाचेर वचपाक लोक रेडी आसता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विराज कामत आणि समीप नार्वेकर.